गाइज कशे आहे तुम सगळी. वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. आज चले सकाळची 5:15 नॉर्मल एज युजल टायम मुगे उठपाचो. पापागे मातसो ब्रेकफास्ट बी कोता तेगे टिफिनूय रेडी कोता. आनी आयज हांव एक रेसिपी ब्रेकफास्टार शेअर कोतले. एक ब्रेकफास्ट रेसिपीशी हांवें एक पाट केलो ती एक lahsa म्हणली बरी जालोली पिटरा तेंक बी सगळ्या लायक जालोली. सो हांवें म्हळें आयज हांव कोत न्हू पोत्तू न्हू सो तुमकांय शेअर करुया म्हणून सांगलें. ओके, एक शूक म्हणटा तशें करून ती बट मातशी स्क्रॅम्बल हें करून दाखयत तुमकां कितको करपाचें. ओके, सो तुमकां लायक जाता ती ब्रेकफास्टा बी बरी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, दाखयत तुमकां आतां. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां न्हू होण मारपाक एक हांवें व्हडलो लार्ज आनियन घेयलो. ओके, अशें करून चॉप केला. 2 टोमॅटोज घेयले चॉप केले अशें करून आनी 2 ग्रीन चिलीज केले. तुमकां थोडी एक्स्ट्रा स्पायसी जाय जाल्यार तुमच्यान एडजस्ट तुमकां एक्स्ट्रा घालूं जाता. ओके, तुमच्यान तुमगे लायक स्पायसिनेसा प्रमाण एडजस्ट करपा जाता चिली. ओके, सो आतां हिंग कायल दवरल्या गरम जावपाक. दोदोरलो ती जाल्यार आसतली गरम. आतां हांव तितून ऑयल एड करतलें. तुमच्यान जाय जाल्यार नॉर्मल एड करूं जाता. हांव ऑलिव्ह ऑयल एड करतां. ओके, 2 टेबलस्पून ऑयल एड केलें. ओके, आतां ऑयल मातशी गरम जायली. सो आतां आमगे जे ऑयल तापलें. आतां आमी तितून तो आनियन कट केलो तो घालया. ओके, सो आतां तो भाजया सारको लायट ब्रावन जावपासून. ओके, सो आतां आमगे जो आनियन जाला आतां तितून टोमॅटो एड करतलें. ते मिक्स करुया मातशें सॉफ्ट जायले सारकें. आतां थोडे मसालाच घालया. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट घालया. इल्लें तुमगे टेस्टा प्रमाण घालया सॉल्ट. मागीर पेपर घालया 1/4 टीस्पूनचे. क्युमीन पावडर घालया 1/2 टीस्पून. कोरिएंडर पावडर 1/2 टीस्पून. आणि 1 टीस्पूनचे हांवें रेड चिली पावडर घातला. ओके, आता बरें मिक्स करून घेवया. आतां एड करुया ते चिलीज हांवें कट करून दवरला ते. बरें मिक्स करुया. तें बरें ऑयल सूट दी सायडीन. ओके, मसाले आतां हेचे 3 एग घेयले. हांव मातशें बॉलां पूल फोण चोयता घालून चोयता कितें आसा जाल्यार. ओके, आतां तें तितून घालपाचें. सो 1/3 कपशें हांवें उदक एड करता तितून आनी आतां तें फोडया आनी बरें स्क्रॅम्बल करून घेवया. ओके, आतां तेजे इल्यान हांव चीज स्प्रेड घातलें. तुमकां लिक्वीड आहा जाल्यार लिक्वीड घालूं जाता. ओके, बट मोको लिक्वीड ना हें यूज करता स्प्रेड. अशें करून सगळें लावपाचें पयलीं. ओके, हें लायन घेता दाखयता. सो अशें करून स्प्रेड करून घेवपाचें. ओके, आनी आतां एक 2 मिनट्स अशें दवरया. ओके, सो हेचो रेडी आहा तें. ओके, सो जालें मगे कोण एक lahsa. तुमी कोण हाय. ओके, ट्राय कराय तुमी. ओके, कित्याक तें बरें लागता सारकें आनी ब्रेकफास्टा बी सारकें बरें तें आयज पियेसना दितो. कित्याक ते दिसा इल्लेशें केल्लें म्हाका आनी पिटराकूय अशें करून चोवपा लागो केशें जाता तें. म्हळ्यार बोर जालें जाल्यार दुसरे पावटी हांव शेअर कोत्तलें. तुमकां तो लिक्वीड चीज पसून ना जाल्यार कोता स्प्रेड थिंगा घायलें कित्याक तें एनिवेज मेल्ट जाता न्हू. सो पयलें मातशें घातल्यार मातशें हें जाता तें. ओके, सो आतां हांव वयता पियर्सनागे मातशें टिफीन रेडी कोता. ताका बेश्टी सलामी आनी कॅचअप लायन घालता ताका. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. बाबा, यू टचिंग बाबाज क्लोथ? आं, हूज इट इज? पियर्सन? तो गेलो पियर्सन आनी आमी वयर येयली. तेगे रोप घेवन हें करचें उडयल्यात सकयल. मातशें रोंपा घोड मात रोप रावता म्हाका. रोपा मातशी घोड माता आनी मागीर मेळटा तुमकां.
आत मेट तुमकां उदोरपा गोड मात्तान न्हू सकयल येयले मागीर तो न्हिदलो आहलो तो उठलो मागीर बसलो थिंगा मातशें आनी काल हाचे पास्ता केल्ले सॉसेजीस सो हांवें म्हणलें तेका लायता हांवें हांव मागीर खातोलें तेगे टायम जालो खावपाचो इजी कुक्स तेगे चॅनल ते व्लॉगर तें गोवन गर्ल इन UK म्हूण तेगे मेलिसियागे चॅनल तेगे हजबंडान केलो ते बेस्ट जालोलें सो हांवें हांव ट्राय कोतोलें सो हांवें एक्झॅक्ट तेगे सांगलो तशें केल्लें सो बरें जाल्लें काल बाबा इल्लेशें टेस्ट काल रातचें केलो ना इल्लें टेस्ट कर आयज तेकले टेस्ट करपा दिलोलें वच एकाय लायतालें आतां सो मागीर हांव बी हात बी आनी मागीर मेवता तुमकां ओके तकले घान कित करता वेर आर गोइंग यू आर रनिंग फास्ट पियर्सन आत मेट तुमकां नावल बी हांव मात्यान नावला मातशें बारलोलें मातशें ते प्रिन्सना नांवान बी हाडलो तेका कॅस्टींग हें जाता तेका नावयलें आनी पियर्सन गेला आतां न्हांवपाक आनी हांव म्हळ्यार आमगे विडियो हिंगा एंड कोत्तोलें च्या बी पिलें आमी आतां ओके सो तुम तरी मुगे आयची मॉर्निंगची ती रेसिपी ब्रेकफास्ट रेसिपी लायक जाल्यार प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी कमेंट करून सांगाय म्हाका कितें जाली ओके आनी तुमी ट्राय करून सांगाय कितें जाली ती बरी आसलोली सारकी टेस्टी ओके so till then you'll take care and I'll see you all in the next video and thank you for watching my video and don't forget to hit the bell icon, yeah, and bye.